50 मिटरान आशिल्लीं दुकानां, अस्थापना आनी दर्यादेगेक आशिल्ले शेकांक सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाची गरज ना, असो आदेश सरकारान काडला. ल्हान दुकानां आनी शेकांक ह्या आदेशाचो फायदो जातलो, कारण अशीं ल्हान दुकानां ही बारीक मनशाची आसतात. गरजेभायर सीसीटीव्ही कॅमेरा लायल्यार तांकां आनी बेश्टोच खर्च जातलो, अशें थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोवकारान सांगलां. तशेंच सरकाराच्या ह्या निर्णयाचे गोंय भाजप अभिनंदन करता, अशें कानोवकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. काल आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीन गोंयच्या सामान्य लोकांक, गोंयच्या खास करून बहुजन समाजाच्या लोकांक एक दिलासो दिवपी सारकी गजाल केल्ली आसा. आनी तेच्याच पासत आमी आयज हांगासर भारतीय जनता पार्टी म्हणून तेंच्या ह्या निर्णयाचेर तेंचें अभिनंदन करपाक हांगासर आयज आमी प्रेस आपयल्ली आसा. सादारणशे 17 डिसेंबर 2014 ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे सबंद देशभरान जी बारीक मोठी आस्थापना आसतली, इस्कुलां आसतली किंवा पब्लीक रिलेटेड कसली गजाल आसतली, हांगासर फायर एक्सटिंग्विशर किंवा उज्या संदर्भान जे घातक आसतले हांचेर उपाय योजना करची अशें म्हणून त्या वेळार निर्णय जाल्लो. तेज्या उपरांत सरकाराक खंयचीय गजाल सुप्रीम कोर्टान दिल्या उपरांत बांदिलकी आसता तेजेर इम्प्लिमेंटेशन करप. ते पासत 17 मे 2018 होम डिपार्टमेंटान एक नोटिफिकेशन काढलें आनी गोंयान जे सामान्य म्हणजे बारीक मोठे अशें धरात तुमी ल्हान गाडे सुद्दां आसतले, हात गाडे म्हणत तेका, वो बारीक बारीक शॉपां सुद्दां आसतली, ती मागीर म्युनिसिपालिटी एरियेन आसूं, पंचायत एरियेन आसूं, वो खंयच्याय वाठारान आसूं, हांच्यांनी उज्याची उपाय येवजणा म्हणून, उजो ना लागपाची उपाय येवजणा म्हणून फायर एक्सटिंग्विशर बसोवप, हे सगळ्यो फॉर्मेलिटी करपाक एक नोटिफिकेशन काडलें. तेज्या उपरांत जायत्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक आसत, पार्टेक आसत, पार्टी कडेन विनवणी केली, पार्टेक पत्रां बरयलीं, मुख्यमंत्र्याक पत्रां बरयलीं, किंवा लोकांनी एक डिमांड केलो की हो जो निर्णय आहा हो सरकारान फाटीं घेवचो. त्याच पासत तेज्या अनुशंगान काल आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान श्री मनोहरभाई पर्रीकारान जी आस्थापना, जी दुकानां 50 मिटराहून धाकटी आसात किंवा अप टील 50 स्क्वेअर मिटर मेरेन किंवा बीच लायनीक जी शॅक्स आसतली हेंकां ह्या सगळ्या कटकटींसून सूट दिवपाचो असो एक निर्णय घेतला. तेका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता आनी तेंच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत करता. तेच भाशेन ज्या म्युनिसिपालिटी आसात, पंचायती आसात किंवा गव्हर्मेंट आस्थापना आसात किंवा फायरीचे जेन्ना परमिशन ना तेन्ना फूड एंड ड्रग्स आसात, शॉप एंड एस्टॅब्लिशमेंट आसात किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसात, हे लायसनां इश्यू करिनात, पयलीं फायराचे घेवन यो म्हणटात. सो ह्या सगळ्या आस्थापनांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की जेंचे पेंडींग आहात 50 मिटराच्या सकयल जी लायसनां दिवप किंवा तेंची परमिशनां दिवप पेंडींग आसा, ही सगळ्या म्युनिसिपालिटी, पंचायतींनी किंवा जी बाकीची गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, रिलेटेड डिपार्टमेंट आसतले हांच्यांनी लोकांक बेगींतल्या बेगीन ही इश्यू करची.